फाटले 6 म्हयने जाले पाटणे राजबाग दर्यावेर एकठांय करून दवरिल्लो कोयर गोंयच्या पर्यटकां मुखार वायट चित्र उबें करता। हो कोयर दृष्टी कंपनीन एकठांय केल्लो, मात आतां 6 म्हयने जाले तो कोयर थंयच पडिल्लो आसा। सरकारान काणकोणांत पर्यटन सांबाळून दवरपाक लक्ष घालचें म्हण मागणी थळावे करतात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो कचरो आता राशी घातल्यार आता 6 म्हयने मायज जालो। तो कचरो आयज सुद्दां त्या कचऱ्याक हात लायनाय। जानेवारी म्हयन्याक लायले तर जे फोग त्या फोगाची सुद्दां अजून मात थिंग पडल्या आनी हो कचरो व्हांवून गेल्यार कचरो पावतलो खंय? पावसां उदक वयर येता, पावसाय पळय वयर मारता, ह्या फातान मात वयर कचरो कितलो तरी सकल आहा। कोणे निवळ करपाचें आतां? ही आतां तेमी खंय काडून दिला कोण दृष्टी कंपनी दिला। दृष्टी दिला। दृष्टी कंपनी दिला म्हळ्यार तेमी जो कचरो व्हरप ना तो काडला तो कामगारां बरो राशी घालून दवरला आहा। पयले हे तर जालें गोंयचे हे चलताले, गोंयचेच रस्ते चलयताले। हय गोंयचे चलताले। ते तेमचे कडेन काडून दिले कोणाक राम क्लिनिंग ते काडून ते गोंयच्यांक मेळटाले ते काम बंद तेम दिताले 2 कोटी दी आनी हेमकां दिला आतां कितले 14 कोटी। कोणा ते दृष्टीक? हेका राम कंपनी दी, राम क्लिनिंग कंपनी ताका दिली। ते बीन पळोवन गेले। म्हाका तर जमना 4 म्हयन्या बीन मेळना। तूं तुजो राम क्लिनरचा हांव काम करचें फाल्यां मागलो आनी तेच नंतर काडला पेमेंट दिला म्हण आमी काम बंद दवरलें आनी आतां काडला आनी दृष्टी कंपनी दिला। आमच्या ह्या पाटणे बिचाचेर सगळे कडेन प्लास्टीक सगळे एकठांय करता आनी हिंगा उडयल्ले आसा आनी ट्युरिजम हेजेर कांयच एक्शन घेयना आनी अशें तर ट्युरिस्ट आमचे आतां हे येता हिंगा ट्युरिस्ट बिचार भोंवता, ह्या कचऱ्याचे फोटो मारता वयता। तसोच पळय हिंगा त्या सायडीच्यान आमचे कळमाच्यान थिंगा बी व्हडले ढिगार घालून दवरला आनी कोण तरी रातची येता आनी ताका प्लास्टिका उज घालता आनी हे प्लास्टिका उज घालता आनी तेजें पॉल्युशन सगळें वास आसा तो सगळें गांवभर वयता आनी अशें तर जालें जाल्यार हेजे फुडें आनी आमचे फॉरेनर ह्या बिचार येत अशें म्हाका जाल्यार दिसना। आनी हांव गव्हर्मेंटा वयले रिक्वेस्ट करता कित्याक चडान चड हे कचरो आसता तो तेणी कोणाक कॉन्टेक्ट दिला तेमी तो व्हरून तो खंय जाल्यार एक खंय कडेन घालपाचो, त्या दिशेर व्हरून घालचो आनी बीच ही आमची क्लीन उरची इतल्यान। कित्याक ना जाल्यार पाटणे बिचाचें नांव आसा ते फुडले फावटी फुडल्या सिजनाक आमचे हिंगा पाटण्या बिचार आनी कोणी येवपाक ना। काणकोण, पाटणे, पाळोळें आनी राजबाग हे तिनूय बीच जे आसा न्हू आमगेले ते ओल्ड नकाशाचे आहात आनी तेजे पेक्षा हें पळय पयलीं कितें आसलें एक ल्हानसो आमगे एक बागी तुकाराम म्हूण काणकोणान आसलो तो एक सुपरवायजर इतल्या बिचाचें काम करता। तो हिंग म्हणल्यार खंय आगोंद पळ्या म्हणटा ते आगोंद म्हणल्यार आनी तेन्ना तो गांवचो भुरगो आसलें कितें करी आमकां अरे तो कचरो कित्याक काडला जाल्यार विचारपाक मेळटालो आनी आज जर कोण येयले जाल्यार कोणूच त्या वेळ बिचार येयले आमी डेली सांजे बिचार येता रावणाक जाल्यार कोणूच मेळना आनी कोणा विचारप म्हूण कळना। तेन्ना हांव एक गव्हर्मेंटान म्हाका इतली रिक्वेस्ट आहा की मनोहर भाई पर्रीकर हाडेन की तेणें हांवें काणकोणांत तरी कितें तरी लक्ष दिवचें। फाल्यां जर हिंग जर आमगे उदक भरलें जाल्यार आमगे वयली हें पळय हिंगसान दाबेलां सावन अर्द खोतीगांवां सावन उदक जें न्हंये येता तें हांगा येता तेन्ना हे दोनूय जर संगम हे कडेन जाला हो कचरो सगळो दर्या वतलो परतो आनी मेळत थिंग पडटलो।